मॉन्सून अप्रोच जाता तुमच्या गार्डनांनी बॅक यार्डांनी गॅलरीनी जातात तितली झाडां लायात आणि ती झाडांची कुयदाद कशी घेवप ही आमकां दाखोवपाक आमच्या बरोबर स्वामिनी आसा लिझा पिनेरो. हाय लिझा, वेलकम टू अवर सिरीज स्वामिनी. सो लिझा, प्रत्येकाक एक हॉबी असता की आपल्या गार्डनान बरी फुलां आसची, बरी झाडां आसची, मागीर बाल्कनीनी हँगिंग्स आसचे, पण ती कुयदाद घेवपाक सगळ्यांकूच जमना. सो आमच्या व्ह्युअर्सांक आज तूं कशी हेल्प करतले? पावसा दिसांनी रिपॉटिंग कशें करप तें खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक लोक झाडां हाडलीं, झाडां रोयतात, मागीर तेंचो वाजान तेंकां वाड सारकी वाड जायना. सो वर्सान एक पावटी तरी रिपॉटिंग करपाक जाय. आनी पावसाचो सिजन आहा तो सारकोच बेस्ट रिपॉटिंग करपाक, कित्याक वतूय चड आसना आनी उदकूय आसता भरपूर. सो रिपॉटिंग करचे पयलीं केन्नाय आमची झाडां थोडी पयलीं बरीं दिसतात, पूण मागीर एक टायम येता की तेंची वाड जायना, पानां तशीं करपतात आनी रिपॉटिंग करप केन्नाय वाजान तुमचे समज खुबशीं झाडां जालीं जायती 3-4 प्लांट्स इन अ पॉट. सेकंडली रूट्स आर आउटग्रोईंग. So this is a sign, you know, the plant needs to be repotted. Now to do repotting you need to choose another pot. आणि होल आसात ते केन्ना ते एक फातर नाजाल्यार टायल पीसीस घेवन कवर करपाचे. सो टू मेक अ पॉटिंग मिक्स यू नीड टू टेक 1 part कोकोपीट, 1 part compost. Now compost will be helpful for the nourishment of the plant. So 1 part आमी compost घेतलो आनी आमची गोंयची माती ही तांबडी माती आसता. हाऊ यू लँडेड इन दिस बिझनेस? I actually did BSc in agriculture in Don Bosco College of Agriculture, and soon after graduation I started a business called Fruits of Hard Work. And through this I started providing garden maintenance services, repotting, landscaping, kitchen gardening and other. Lisa, we also know that you have been conducting many workshops also for, you know, kids, adults. So can you just brief our viewers about it? So in schools, institutions, colleges, some garden clubs, eco clubs, book clubs invite me as as a guest lecturer to conduct workshops for garden enthusiasts across Goa. तुमचे ओल्ड प्लांट आसा ते ओपन करून काडचे भशेन. Lisa, many families want their children to become a doctor, engineer, and something you can say a white collar job. Did your family support you in this kind of business? Yes, my family supported me entirely, emotionally also, and somewhat financially when I started. एक पोटांसून तुमकां जायती प्लांट्स मेळटली. एक प्लांट पोटांसून तुमकां जायती आनी ते तुमच्यान मागीर डिफरंट पॉट्सान प्लांट करपाक. सो ते तुवें आतां भितर टायल्स घालतकूच थोडे माती पयली घातली, मागीर आतां प्लांट लायता. लिझा, वॉट इज द अप्रोच ऑफ युअर फ्रेंड्स? म्हणजे तुजे आतां जे स्कूल फ्रेंड्स असले न्हू, दे मस्ट बी इन अ डिफरंट प्रोफेशन, दे मस्ट बी समवेअर एल्स. सो वॉट इज देअर अप्रोच टुवर्ड्स यू? म्हणजे हाऊ दे लुक एट यू? अर्लियर लायक सम ऑफ देम वर सेयिंग तूं सायन्स करून शेतान वयतले. सो तो थॉट ते भशेन आसलेलो. पूण आतां सगळे भशेन अचिवमेंट, सक्सेस आनी खरेंच कितें तितून कितें करपाक जाय एग्रीकल्चर घेवन बसून तेंचो तो मायंडसेट चेंज जाल्लो आहा. आनी आतां रिसंटली गोवा स्टार वुमन एवॉर्ड बसून मेळ्ळलो आहा म्हाका. आनी एक पाटी लायमलायट मेळ्ळो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट, लायक टू रेकॉग्निशन एवॉर्ड्स, मागीर हे भशेन प्रमोशन जातकूच मागीर सगळ्यांक दिसता बाय हे बी सारकें कितें करपाक जाता. सो आमकां लिझान आतां रिपॉटिंग दाखयलें. लिझा म्हणटा झाड लायलेंच म्हणून जायना, ताची कुयदादूय तितलीच घेवंक जाय. सो ते आमची येल्लो जाल्ली आहा ती पानां, सो हेका मागीर न्यू फाट येतले. प्लस तेचे कळी जातात फाटल्यान, ताका कीड लागता ओ मे बी कीड खाता. तेका लागून आतां सोल्युशन आहा फॉर मोस्ट इन्सेक्ट पेस्ट. ऑर्गेनीक सोल्युशन ते बिवेरिया बेजियाना. सो आमी एग्रीकल्चर बॅकग्रावंड आसा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, सो ते आमकां आपयता. सेम लायक हाव मेडिसीन, इफ यू फॉल सिक यू कॉन्टॅक्ट अ डॉक्टर, सिमिलरली दे कॉन्टॅक्ट मी इफ देर एनी डिसीज ऑफ पेस्ट. सो वी चार्ज अ कन्सल्टेशन चार्जेस, दिस लेबर कॉस्ट, एंड देन वी डू गेट प्रॉफिट. सो ही आशिल्ली प्लांट डॉक्टर, आय वूड लायक टू से हर, लिझा पिनेरो. तिने आमकां दाखयलें की झाडां लायलींच म्हणून जायना, झाडांक रोग लागलो, दुयेंत पडली जाल्यार ताची कशी कुयदाद घेवपाक हें तिणें आमकां शिकयलें. साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर.